प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 12वो विसवोर वोड 1 ते 8 पर्यंत. Mathew chapter 12 verses 1 to 8. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. त्या दिसांनी एका साबाता दिसा जेजू शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणसां तोडून खावंक लागले. फारिजेवांनी ते पळोवन ताका म्हणले, साबाता दिसा करूं नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें ताका सांगले, दाविदाक आनी तांच्या सांगात्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावंक येताले ते देवाक भेटयलेले उणे तांणी केले. हे तुमी वाचूंक ना कितें? वो साबाता दिसा याज्ञिक देव मंदिरांत साबात मोडटात तरी गुन्यांवकार जायना. हेय तुमी सुमूर्तींत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरावान व्हड कोण एकलो हांगा आसा. येवंक नाका म्हाका, दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. प्रितीच्या बाबणेनो, आयज जेजू साबाता विशीं विचार करता आनी आमकां साबाता विशीं एक शिकवण दिता. पूण आमची आयज चोत्राय आमी ह्या सातवी वोडेर दवरया. आनी ह्या सातवी वोडेन जेजू आयज कितें म्हणटा? ओद नाका म्हाका, दया जाय म्हणटा. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्हेकार करचे नासल्यात. तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत मनीस जावन येयल्लो तेन्ना त्या वेळार फारिजेव म्हणून आसलेले. आनी फारिजेव ते सदांच धर्म सारके करताले. ते मागणे करताले, ते पयशे घालताले इगोर्जेन, जे सगळें बरेंपण दिवंक जाय, तांचें कितें बरेंपण करूंक जाय तें सगळें बरें करताले. पूण ते केन्नाच देवाच्या मोगान वा पेल्याच्या मोगान नासले. म्हणून ते जे करताले ते फकत दुसऱ्यांक दाखोवंक करताले. म्हणजे समजा ते देव मंदिरान गेले, थंयसर मागणे करतना, थंयसर पयशे घालतना जे करताले फकत दुसरो लोक तांकां पळयतलो म्हणून आनी म्हणटालो, अरे बाबा कितले भाग्यवंत म्हणून ते, कितले भाग्यवंत मनीस ते. पूण तांकां खरोच देवाचो मोग नासलो. ते आपलो चड मोग करताले. ते मनशाचो मोग करिनासले, ते दुसऱ्यांक त्रास करताले. पूण आयच्या शिवर्तमान कितें घडटा? एक साबाताचो दीस आसता आनी साबाताच्या दिसा शेतान जेन्ना जेजू आनी ताचे शीस वेतात, ते कोणसाचे हे घेतात आनी खाण करून घेवन खाण खातात. आनी जेन्ना ते फारिजेव पळयतात, ते जेजूच्या शिसांक म्हणटात, तुमी साबाताच्या दिसा अशें कित्याक करतात? आनी जेजू त्या वेळार म्हणटात तांकां, तुमी तांकां कित्याक असो प्रश्न विचारतात? तुमी समजता की ते साबाताचो दीस कितें तोडटात काय? आनी जेजू म्हणटा ह्या फारिजेवांक, तुमी सगळो जो दोबाजो करतात, सगळें जें करतात तें फकत दुसऱ्यांक दाखोवपाक, पूण तुमची काळजां सारकी नात. तुमची काळजां तुमी फटोवन रावल्यात, कित्याक तुमी जें करतात दुसऱ्यांक दाखोवपाक करतात. पूण खरे भाशेन तुमकां देवाचो मोग ना, तुमकां पेल्याचो मोग ना. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना भाव भयणीनो आमी 2000 वर्सां जावन ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरें आमी देवाचो मोग करता काय? खरें आमी पेल्याचो मोग करता काय? कित्याक समर्थीन जें बरयलां तें फकत एकूच कायदो, मोगाचो कायदो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. जेन्ना आमी मोग करता तेन्ना भाव भयणीनो खरीच भाशेन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता
मोगूच करपाचो देवाचो ताजें उतर पाडून आनी आमच्या पेल्याचो मोग करून. आनी जेन्ना आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता भाव भयणीनो, तेन्ना आमी कोणाकूच गुन्हेकार म्हणून आमी म्हणचे ना. आमी कोणाकूच गुन्हेकार म्हणचे ना. कित्याक कोण कोण गुन्हेकार हा तो फकत देव जाणो. देव आमची काळजां जाणो. देव जाणो की जेन्ना आमकां ताका शेवटतामान आमकां कळोन येतलें, आमी सजमणी मेवतली, तेन्ना आमी ताजें उतर पाडटले म्हणून. कितले फावटी आमी दुसऱ्यांक गुन्हेगार करता, कित्याक आमी सजमनात ती कितें तांकां कितें त्रास भोगता ते तांकां सजमणी ना उतराची. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता त्या फारिजिया भाशेन आमी केन्नाच दुसऱ्यांक गुन्हेगार करपाची गरज ना. केन्ना कितले फावटी लोक निरपराधी आसता, ताणें कांयच वायट करूं ना, वयर जे चूक आदारल्या ती आमी पळयता आमच्या दोळ्यांनी, पूण ताच्या काळजान कितें आहा तें कित्याक तें केलां तें आमी कोण आमकां आमी शिकोनात. देखून भाव भयणीनो, आमकां कसलोच धिरेत ना, आमकां कसलोच अधिकार ना दुसऱ्यांक म्हणटा ते भाशेन गुन्हेगार करपाक. तें फकत काम देवाचें. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शेवटतमाचे नियाळ करता, जावन साबाताचो दीस जावन आसा एक दुसरो दीस. आतां ह्या नव्या करारांत साबाताचो दीस असो ना, पूण आमी जाणो की जेजू आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. देखून आमचो संबंद देवाशी गोट आसूंक जाय. आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी गोट आसूंक जाय. आमी मोगान चलोंक जाय. जेन्ना आमी मोगान चलता तेन्नाच की भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन देवाचें उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या कायद्या प्रमाणे चलता, आनी आमी खरें एके भाशेन क्रिस्तांव हो भावार्थी हो जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. आयज खेरीत भाशेन हे उतराचेर नियाळ करुया. कोणाक आयज तान निरपराधी करपाक वा कोणाक गुन्हेगार करपाक तें काम आमी सोडया आनी फकत हें काम देवान करुनी. देव जाण आसा एक बरे भाशेन जोडटी करपाचो तो. आमी फकत आमी मोगान चलया. आमची देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून देवाचें उतर पाडून आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक आमच्या दुस्मानांक पासून दिवपाक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडूनदारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.